कृष्ण हरे। रामकृष्ण हरी। माझे नाव श्रीनाथ महादेव सपकर। जे आम्ही सेक्रेटरी आसा फाटले 10 दीस आम्ही आता पावले आसा। आयचो 11वो दीस आमकां अशी सेवा मेळ्ळ्या की लोकांक पळोवनूच आमच्या दोळ्यासून दुकां येता। लोक सामके हेल्प इतके करतात। पुलीस जावं, महाराष्ट्र आरोग्य शासन, कर्नाटक आरोग्य शासन, प्रत्येक गांवांत वयता ती इतकी आमची सेवा जाता की आमी सामकें मन भरून येता। रामकृष्ण हरी माऊली। मी सूर्यकांत परेकर, श्री सातेरी केळबाई माऊली दिंडी पथक करमळी बुद्रुक यांचा एक सचिव हा, सेक्रेटरी। गेली 7 वर्सां मी या संस्थेचे एक नियमितपणे काम करता। जी सगळी जबाबदारी हा ती माझी ह्या संस्थेन एक सोंपिल्ली आणि हांव ही पांडुरंगाची सेवा म्हणून करता। तर गेली 10 दिवस हा ते आमी ही आमची नित्य अशी वारी चल्लेली आसा। पयलींचो जो काळ आसलो तो आमचो गोंयासून भायर सरता आसतना पावसाळ्याचो आसलो, धो धो पावस पडटालो, खडतर चिकट वाड आसली। ह्या सगळी कसली पर्वा न करता आमचे जे माऊलीने आसा ते उमेदीन आनंदान जे फोड येयले ते गोड बांदून घेतले। जे तांकां त्रास जाले ते त्रास तेंच्यांनी पांडुरंगाचे चरणी अर्पण केले। तेंचे जे मन आसा, ध्येय आसा आणि जे तेंचे विचार आसले सगळे पांडुरंगाच्या चरणी दवरून तेंच्यांनी हे गडगडीत वाड आहा ती फुडें अशीच पायी पायी चलत रावले। ते काही जाणांक त्रास जाले पूण त्रास तेंच्यांनी ते मानून घेवना, कारण त्रास ही संकटाची पहिली पायरी आसता जे दुःख निवारण करता। सुख दुःख हे वारीत असतात, संकटही असतात, पूण हे सगळे दूर करून आपले ध्येय आणि एक निष्ठ जर आम्ही विठ्ठलाच्या चरणी दवरले आणि असेच फुडें रावले जाल्यार आमची वारी खरें तर बरी आसतली। रामकृष्ण हरी। आम्ही सातेरी केळबाई माऊली वारकरी मंडळ करमळी बुद्रुक 70 हांगाच्यान आयिल्ली आसा आणि ही वारी फाटली 7 वर्सां पासून चालू आसा। ह्या वारीन ह्या वर्सा जवळ जवळ 150 लोक सामील जाल्ले आसा आणि तातूंत सादारण 31-32 बायलां आसा। ह्या वारीन सगळे जाण बरे मिळून मिसळून रावता। सगळ्यांची एकी बरी आसा। दुसरी कडेन सुद्दां आमी वेगवेगळ्या जाग्यार वास्तव्य करता, पण सगळी कडेन सगळे जाण एकमेकाक लागीं धरून रावता, एकामेकाची काळजी घेता आणि अशाच पद्दतीन पांडुरंगाची सेवा जावची ह्या उद्देशान आमी वर्सान वर्स वारीक वयतली। ह्या वर्सा सुद्दां वारीन सहभागी जाल्ली आसा। रामकृष्ण। माझे नाव मेघा दशरथ गांवकर। हांव दाव्यातल्यान येयला आणि हांव आयज श्री सातेरी केळबाई माऊली वारी ह्या दिंडीक ह्या वारी पथकान येयला आणि एक एक्सपिरियन्स जो म्हाका मेळ्ळा तो आसा म्हटल्यार एक बरें फील जाता वारीन, एक अनुभव मेळटा बरोसो। आणि हांगातले सगळे जे वारकरी माऊली आसा ते म्हटल्यार एक फॅमिली कशी जावन म्हाका जाली। एक फर्स्ट वर्साचो म्हाजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसा। नमस्कार, माझे नाव फुलवंती राडू गावस। हांव 6 वर्सां जाले श्री सातेरी केळबाई दिंडी पथक करमळी वाळपय 70 हांगच्यान आमी चलोन येता पंढरपूर वारी। आणि आमच्या ग्रुपान असे खूबशे माऊलीस येता आणि आमचे महिला माऊली बीन येता। अशें आमकां खूब बरें दिसता। आमच्या माऊली आमी माऊली चड म्हटल्यार आमी नाते चड जोडटा, कोणाक मामी, कोणाक मावशी, कोणाक मामा अशें म्हणून। आणि आमकां खरेंच खूब बरें दिसता अशें वारी घेवन आणि एक अनुभव मेळटा वारीचो।